आयज उद्गारांत अशें म्हणलेलें आसा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे ठांय येतले. भयणीन आनी भावनो, काल आमकां दाखयल्लें दुसरो आनी कोण आसा पळय ते सगळे एकूच, कित्याक आमी सगळीं जेजू सवे ताची कूड कशी जियेता आनी जेजू आमचे सवे एकामेकाचो मोग कोत्ता आनी ह्या मोगांत आमी वांटो घेता. आयज आमकां तो आनीक कितें सांगता. आख्खी पोरजा जेजू सवे एकवटून जियेता आनी एकवटून आसा, पूण ती नदर आमकां दिसती पडोंक जाय. तें दिसोंक जाय आमकां. कशें दिसतलें? फकत जेजूच्या एकवटान आमी रावलीं की तें आमकां दिसती पडोंक लागता, कित्याक आमी ताच्या जिवितान भाग घेवंक लागता आनी ताची चिंतनां, ताची चाल आमची जावंक लागता. हांव जिवीत, वाट आनी सोत म्हणून ताणें सांगलां, पूण ताका आमी चिटकोन रावंक जाय न्हय. तोच आमकां बाप दाखयता. बाप मागीर ताचे उद्देशी आमकां सगळें कळीत करता. हें ताणें आमकां कळीत केलेलें सांगलेलें आसा आनी ताचे उतराचेर आमी न्याय केलेलो आसा. आयज तो पळयत कशे भशेन दावीद म्हणटा, तो म्हजो सोमी. आनी तरी पूण दाविदाचो पूत आमी जेजूक म्हणटा. तर हें कशें जावंक जाता? एकवतीन आमी तर मनशा कुळाची गोत पळयत तर ते भाशेन आमी जल्माक आयिल्लीं आसा. आतां म्हजो पाय आनी हांव पायचो पूत जाता. म्हाका आतां आनी संवसस ना, पूण हांगसर काबात जाता आमचें. पूण पायचो पाय आसलेलो पळय, ताका लागून तो आयलो, ताच्या उपरांत आमी आयल्या. हे भाशेन आमची क्रोनॉलॉजी आसा. पूण हें आसतनाय देवान एक मिलाक घडोवन हाडलेली आसा की ताच्या पुताक हे आमचे गोतींत हाडून ताणें सगळ्या जाणांक आमकां एकठांयलेलें आसा. हें जेजून तांचें मन उक्तें केलें आयच्या उतरांनी. आनी जो कोण ताचें उतर सांबाळटा ताचेशी बाप येता म्हणून आमकां सांगलां. पूण ताचें उतर आमी केन्ना सांबाळटले? जेन्ना आमी ताच्या मोगान ताचो मोग चाकून ताचे सारकें आमी मोगाळ जातले. म्हणटच असलें घडच्याक कसलेय स्थितीन आमी आसूं. आतां आदल्या कोरान तोबीत पाय, आना ताची पोथीण, सारा तें एक भुरगें आनी ताचो पूत तोबियास, तो साराक घेवन येता. पूण साराक खूब देंवचार आसलेले ते सगळे काडून तें बरें जालें आनी ताका तो घेवन येता. कोण ताचे बरोबर आसलेलो? राफाएल. तो दुसरो कोण पळय ताचे बरोबर आसा तो एक आंस बडवो. आनी तो हे सगळें देवाची येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडटा आनी तोच ताका सांगता, तुजे पांय आतां दिसना न्हय, तूं निस्त्याचें तें कितें घाल आनी ताचे दोळे उक्ते जातले. आनी ते भाशेन तो कोत्ता आनी येता आनी देवाचे हुकुमा प्रमाणे तो केलें म्हणटच ताचे दोळे हे जाता, उक्ते जाता. तो तोबियासाक पळयता, साराक पळयता, ताचे बायलेक पळयता आनी तो खुशाल मागीर न्हिदोंक वेता, म्हणजे मोत्ता. हे भाशेन देव सगळें बरेपणूच आमकां दाखयता. ओदरूस आमचेर आयलें की ना आमी मातशीं घाबरता, पूण तेन्ना आमी पासियन्स काडूंक जाय. आनी तोबियासाच्या पुस्तकान आमकां तें दाखयल्लें आसा की आमी जर पासियन्स काडीत आनी देवाचेर विस्वास भरवंसो धरून रावत आनी जियेत जाल्यार देव आपणाक जाय पळय तशें सारकें सगळें थारार हाडटलोच. देंवचार वावुरता आमकां पयस करपाक, पूण ना, देव आमचें सगळें त्या त्या वेळार अदीक आसा म्हणून आमी हे खात्रेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आयज एक सांत आसा एफ्रायम म्हणून. एफ्रायम तो इराण पळय आसा त्या भागांतलो. तो परम सेवक आसलेलो, डिकन आसलेलो. तर डिकन आसतना ताची मोत बरी आसलेली आनी त्या वेळार खूब जेजू आड शिकवण दिताले. पूण ताणें तें सगळें समजोन काडलें आनी ताणें खूब गायनां बरयल्लीं आसा. ताणें इतलीं ओजारांनी बरयल्लीं आसा म्हणटात ते, आनी ताचीं कामां आजून पर्यंत आसात.
तो एक कवी आसलेलो आनी ताणें खूब बरयल्लें आसा. गितांतल्यान तो दुसऱ्यांक शिकवण दितालो आनी ताचें बरोवप इतलें बरें आसतालें की तांकां रोखडीच समजणी मेळटाली. तर असल्या मनशांक देव उपजयता त्या वेळार त्या काळार आनी आमकां तो आपली शिकवण दिता, घोटाय दिता आनी संवसाराच्या सगळ्या मनशांक तो राखता आनी सांबाळटा. तर हे खात्रीन आमचें जिवीत सगळेंच आतां जेजूक ओपून दिवया आनी ताचे उतरांत आमी सदांच आमचें जिवीत सारया. तुमी खंयचें उतर घेतलेलें आसा जें तुमकां देवान दिलेलें आसा? म्हाका तर हें सदांच पडटा आनी बरें लागता. म्हजे सगळे रिगून राव आनी हांवूय तुजे सगळे रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचीच वस्तूंकी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सगळे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हें तरी म्हाका पटलेलें आसा आनी हांव सदांच मनांत धरून जियेतां. तर तुमी पळयात, तुमचें उतर देवान तुमकां खंयचें दिलेलें आसा तें तुमी बाळगून दवरात आनी त्या प्रमाणे तुमचेंय जिवीत जेजूच्या एकवटान सारात. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेचो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता, सगळे आमचे हात इतले भितर चिंतना, भावना, चाल, आठवणी, मनोभोव सगळे ताचे सगळे आमी सुस्कार भायर सुट्टना दवरया. तो तें घेवन नितळ निर्मळ करून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट हात काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून दुसऱ्या सुस्कारान काडटलो आनी काडीत आसा ताचो अणभव आमी घेत रावया.